सुरेश पारोडकर उंबर 82 वर्सां आता सामकी हेल्थ हालोवपाक गेला हालोवता ताका एकदां आयले सुरेखा बांदोडकर ताजे वर्स 52 वर्सां आनी ताज्या बरोबर ती 1 2 3 4 5 जाणां बसले विरेन नार्वेकर दुर्गादास तुवे आनी रावसाहेब देसाय हे पिसुर्लेचो तो दाबा तो सातूचा कुंकळेचे आनी हो म्हापशाकार आमी निमंत्रण दिल्लो डिसेंबरान दिल्लो 8 तारखेक ताज्या नंतर तांचे दोन उलोवप जालें आमचें 11 जानेवारीक एक उलोवप जाल्लें तेन्ना तांच्यांनी निवेदन सारकें वाचून आपल्याक ते अवघी अर्ज पॉयंट्सांनी मांडलेले आसा आनी ते सांगताले की जेन्ना चर्चेक आपयतात तेन्ना निवेदना बाबतींत तें करपाक जाय आशिल्लें वाचूंक जाय आशिल्लें एनालिसीस जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक कशें जालें बॅकलॉग कित्याक क्रिएट 1996 जे पुलीस मॅटरान अप्रूव जाली मान्यता ती जॉब दिली तेन्ना खंयच बरयल्लें ना की एका फॅमिलीन एकल्याकूच जॉब दी अशें खंय बरयल्लें ना तेंच्यांनीच अप्रूव जाल्लें आनी फ्रिडम फायटरांनी तेन्ना मागून हाडलें सरकारान मान्य 96च्या हेज्या प्रमाणे सगळ्या भुरग्यांक जॉब दिवपाचें फ्रिडम फायटर त्या प्रमाणे तांच्यांनी जे जॉब दिवपाक सुरवात केले ताज्या नंतर तांच्यांनी कितें केलें वॅकन्सी बेज रोस्टर तयार केलो तातूंत 9 आनी 15 आनी पॉयंट्स दिले हे आतां तेन्नाच 1996 तांच्यांनी तयार केलें वॅकन्सी बेज रोस्टर तयार केलो पर्सनल डिपार्टमेंटान आनी तातूंत 9 आनी 15 दिला हेच पॉयंट जे स्टिकी दिले गेले तांच्यांनी ते पळयलें ना आनी तातूंत कितें जालें आमचे जे पोस्ट ते सगळे एसटी वचपाक लागले आनी ताज्या कारणान हो बॅकवर्ड आमचो क्लियर जालो सो आतां पर्यंत जायते जाण 55 क्रॉस जाल्यार 56 57 59 जाल्यार आनी पर्यटक जेन्ना सरकार आशिल्लें 2013 तेन्ना ताणें कितें केलें की फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांची पयलीं एम्प्लॉयमेंटान आसतालें नांव ती सेपरेट करून एक सेपरेट लिस्ट होम डिपार्टमेंटान तयार केली तितून थंय रजिस्ट्रेशन जावपाक सुरवात केली ताज्या नंतर ताणें म्हणटालें की आमी 15 म्हयन्या भितर सुटावो करता पण तें कांय अजून जालें ना आनी आतां पर्यंत जो बॅकवर्ड क्रिएट जाला कसो हो अन्याय जाल्लो आसा फ्रिडम फायटराच्या खंय जॉब आयलो LDC आसूं जावं जी कॅटेगरी केल्या तेंच्यानी A आनी B कॅटेगरी 2%, C आनी D कॅटेगरी 5%, LDCचे जे पोस्ट येताले फ्रिडम फायटराच्या जाग्यार जनरल कॅटेगरी अशें सगळ्याच हातूंनी जाल्लें आसा UPSC 2% दिला थंय हायर क्वॉलिफायड रिजर्वेशन काडूं ना रिजर्वेशन आसा पण ज्या पर्रीकरान जी ऑर्डर दिली ताज्या नंतर ती प्रत्येक डिपार्टमेंटान फॉलो करची आनी हे पोस्ट भितरल्या भितर भरले वयतले पण ते फॉलोच करिना हांची ऑर्डर थोडी ऑर्डरूय ना तांचे कडेन ताज्या नंतर वेकन्सी बेज रोस्टर मेंटेन केल्लो ना पर्सनल डिपार्टमेंटान ताज्या नंतर सोशल वेलफेरा कडेन जे आसा ट्रायबल वेलफेरा कडेन आमी RTM मागून सगळें इन्फॉर्मेशन घेतली तांचे कांय जाल्यार तुमी जॉब कशें दिता आनी ते पर्संटेज आसा ती मेंटेन कशी नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल सोशल वेलफेरा कडेन आसा नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल तांचे कडेन वचात ना उडवा उडवीची उतरां तर तुमी ऑथॉरिटी जे आसा स्टेक होल्डर जे बसलेले आसा आनी आमकां तर तुमी रिस्पॉन्स आनी ज्या ज्या टायमार एप्रोच करता भुरगीं वयता तांचे कडेन उडवा उडवीची उतरां तांच्यांनी कोणा कडेन खबर फायनली पर्याय आमकां असो वयचो पडलो की आदी आमी आंदोलन केलें धरणे आंदोलनां केली 2019 ताज्या नंतर मूक आंदोलनां केली शिर्डीचेर पावले आमी शिर्डीचे म्हटल्यार सरकारांचे काडूना ते सरकार त्या टायमार आसलेले तांच्यांनी आमचेर अन्याय जालो पण तेजें लक्षच कोणें घातलें ना त्या ऑथॉरिटीन कोणें लक्ष घातलें ना पूण गोवा लास्ट पर्याय म्हणटा तो आमकां जवळ येवचें पडलें आनी तांच्यांनी स्वता हे डिसिजन घेतला जो पर्यंत जायना ताची भुरगीं चलयो आसा 3-4 चलयो आसा ताकायतल्यान जॉब ना 2 चले आसा ताका जॉब ना ताज्यो 3 चलयो आसा ताका जॉब ना 1 चलो आसा ताका जॉब ना ताज्यो आसा ताकाय जॉब ना आनी तांच्यांनी कितें केलें मदल्या मदींच भरल्या धरून खंय तरी जॉब काडून भरले अशें तर जालें तर तुमी फॉलो कित्याक करिना तें दिसता आतां जें आमी निवेदन दिलां स्पश्ट म्हटलां की फ्रिडम फायटराची जी भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक जॉब दिवन सुटावो करा दुसरे तांची वर्सां पिराय 50 जाल्या 55 जाल्या 59 जाल्या तांकां वन टायम सेटलमेंट हो आमी पर्याय दिता तुमी फायनान्शियल दिता कितें हें करता म्हणटा जाल्यार तुमी कंपेन्सेशन करा बट कशें करतले आतां CMन म्हटलें की 31 मार्च पर्यंत आपूण नोकरी दिवन मेकळे करता क्लर्क बरें आसा पण 59 वर्सां जाल्ल्याक नोकरी ताका कशें दिता 1 वर्स जॉब करप ताजी भुरगीं आसा फॅमिली आसा संवसार आसा कशें ताज्या नंतर फुडली मागणी आशिल्ली 26 अनरजिस्टर आसा ही अनरजिस्टर कशें उरले ते रिमोट एरियांनी गांवांनी भिवांनी जांचे फ्रिडम फायटर आसले ते मेळ्ळे त्या भुरग्यांक खबरूच ना पेपरारूय येना खंय आनी तांचे कडेन खंय मोबायलूय ना सगळें अनरजिस्टर रजिस्टर आतां तांच्या लिस्टा प्रमाणे आतां आसा तांचे कडेन 258
258 जांचे जॉब जाले तांचे नांवां डिलीट आमचे कडेन 7-8 तरी भुरग्यांनी सांगलें आमची नांवां ऑलरेडी डिलीट करुना म्हणून तांच्यांनी जॉब जाले 7 म्हज्या मते 13-15च्या तरी वयर जाले आसतले ती कॅन्सलूच जावना नांवां मायज आसूं शकता हय 240 ना 40+ आसात आतां आमी तांच्यांनी कितें उलोवप जालें काल जशें उलोवप जालें स्पेशल सेक्रेटरी आनी तांच्यांनी म्हणटा कितें की 258 आनी आमी जे पळय 26 आसा तें एड करता म्हणटा 283 आंकडो जाता 284 आंकडो तातूंतल्यान 26 जे आसा अनरजिस्टर्ड तांकां रजिस्टर करून घेता आनी तातूंत म्हटल्यार आमी 2 डिविजन आसा एक जे आसा तांची वर्सां जाल्यार तांकां कितें करता तांचो कितें करता आनी जांचे 47 आसा 45 तांकां तुमी जॉब दिया काल कलेक्टराच्या ऑफिसान जाली स्पेशल सेक्रेटरी आनी तांच्या बरोबर स्टेक होल्डर आसलेले स्पेशल सेक्रेटरी थॉमस म्हणून आसा तांचे कडेन हें जाल्लें ताज्या पयलीं एकदां उलोवप जालां पयलीं CM कडेन जाल्लें 11 जानेवारी ताज्या नंतर ताजो स्पेशल सेक्रेटरी उलोवप जालें तिसरे दीस सांजचे आनी काल उलोवप जालें परत कलेक्टरान मॅडम आसा मेन तांच्या बरोबर तें आशिल्लें आमचे तेच पॉयंट मांडला पण आमकां म्हटलें आश्वासनां नाका इतले वर्सां आश्वासनांच मेळ्ळ्या आमकां शेवटी सगळ्यांच्या हातीक कांयच येवना पण आमकां लेखी जाय जे पॉयंट्स आमी सांगल्या ते तुमीच ठरया तुमीच एनालायज करा ताजेर तुमीच निर्णय घेया आनी बोलून लेखी सरकारा तर्फे आमकां सायन मारून दिया फाल्यां मागीर अशें नाका की ना आमी दिल्या म्हणटले जॉब आतां आमी म्हणून नासले की सरकारान प्रत्येक फॅमिलीक एक दिला एक दिवपाचो म्हणटा आमी सांगून नासलेले तेंच्यांनी उडी घेतना डिसायड करून नासलेले स्वातंत्र्याच्या उडयेन की फाल्यां म्हाजी 4 भुरगीं आसतलीं ते कशें CMन म्हटलें की ना एकाकूच दिवपाची 4 भावांनी वांटून घेवपाची एक नोकरी 4 जी भयणी आसतली तांच्यांनी वांटून घेवपाची आमी म्हणून ना 96 तुमी अप्रूव जाल्ले आसा की तुमी भुरग्यांक नोकरी दितात आमी जागे मागूच ना फ्रिडम फायटरांक जागे दिल्या त्या टायमार सुरवातेक जागे सुद्दां प्लॉट दिले कोणाकूच दिल्ले ना आमी जागे मागिल्ले मॅडिकल फेसिलिटी फ्रिडम फायटरांक कांयच ना GMCन वचात MLA आनी बाकीचे ते तेजे कॅबिनेट मिनिस्टरां तांकां सगळ्यांक रूम मेळटा सगळें मेळटा तें हांकां कितें करप आमी फ्रिडम फायटराचो म्हजो बापूय आसलो ताका एडमीट केले नंतर बरो जाता की तेजी बिलां एकठांय करप ती मागीर थंय व्हरून जमा करप मागीर तुका पयशे मेळटले बापूय वाचावलो जाल्यार बरो आसा म्हजो बापूय स्वताचो फ्रिडम फायटर जेणें 5 वर्सां बंदखणी भोगली 57 भितर पडलेलो 61 रिलीज जालो तो त्या टायमार तेन्ना 5 वर्सां अशें वळ आसतालें फाटल्यान तिका तेणें हें विचार करून नासलो आमी जन्माक येतले 30 जाण आसतले 3 जाणांक नोकरी मेळटली खंयच शिकून नासलें त्या वेळार पण तांच्यांनी जे पळय योगदान दिलें ताजो कांयच विचार जालो ना अजिबात हें केलो ना आतां तांच्यांनी हें म्हणून आसलें जमीन जें म्हण जमीन नाकाच आमकां ताज्या नंतर मॅडिकल फेसिलिटी कांयच ना अजिबात कांयच ना तांच्या खातीर आतां फाल्यां एडमीट जालो म्हजो बापूय जसो एडमीट जालो ताका डायबिटीज जाल्ली एट द एज ऑफ 79 इन द इयर 2008 तांच्या टायमार थंय अक्षरशः म्हाका झगडी मारची पडली एमर्जन्सी वार्डान दोतोर तर वर जाल्यार येवच नासलो दार आपट कर तेन्ना दोतोर येयला आवय बरी नासतना ओवेरियन कॅन्सर जालें फ्रिडम फायटराची बायल तिकावू कांयच ट्रिटमेंट जालो ना आनी वयल्यान ते 1 म्हयनो सुद्दां दवरूं शकना पर्रीकाराक तुमी खंय व्हरून हाडलो आनी आमी हेवूय आयकलें की 27 करोडाचें बील जर तुमी पे केलें आनी फ्रिडम फायटरांक कांयच दिया 1 करोड कित्याक दिता आमी 15,000 तरी दिया मरे तांकां मॅडिकल फॅसिलिटी तरी दिया मरे उरल्या कितले तांचे ट्रिटमेंटाक कांयच ना बिलां आमी दिवप धांवप आमी आनी तांकां कांयच ट्रिटमेंट ना स्पेशल ट्रिटमेंट म्हणटा तो कांयच ना अजिबात कांयच आमी आतां ते अजिबात हे मागिना आयज 5वो दीस आमी अजिबात जमनी मागिना आमी अजिबात मॅडिकल फेसिलिटी नाका आमी सांबाळटा बापायक जे आसा ते सांबाळटले म्हणटा पण नोकरी दिया पण हक्काची दिया दुसरी जी भुरगीं आसा जी बाकीच्या समाजाची आसा जे ST आसा रिजर्वेशन ते कोट्टाकूय आमी कांय करिना आमी तेवूय म्हणून तांचे कडेन इंडस्ट्रीज करना हक्काचे जे आसा डिजर्वींग जे पोस्ट आसा एज पर क्वॉलिफिकेशन आनी तांच्या मान्यते प्रमाणे तुमी हेच आमी मागणी मागल्या हय डेटा सांगता तांचे कडेन दिल्लो आसा आतांच येवन गेले तेच आमी जेन्ना क्लियर केला की अशें आसा मनीश पाटील उडोवन गेला पण तांकां आमी सांगला कालचे ते उलोवप जालें तेच तांच्यांनी डिटेलान आमकां सांगलां आनी तातूंत आमी सांगलें की खंय तरी मेन्शन जावपाक जाय फायनान्शियल हाजे कम्पेन्सेशनाचें कितें 59 निधीचे ताजें कितें जाता सामकें गरजेचें आसा
55Gचे जॉब दिवन ते 5 वर्सां जॉब करून कितें करपाचें कशें जातलें तेंचें कांय सपोर्ट ना न्ही तांकां 5 जाणां ताचे चली एक चलो 2 चले कितें जातलें आतां इवन घर रिपेर म्हणटात घर मोडलें जाल्यारूच ते 25,000चे रिपेर ते 25,000 आतां ह्या काळान 25,000चे कितें जाता खंय कितें जाता जेन्ना गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या काळाक 60 वर्सां मनयतात 100 कोटी खंय तरी उत्सवाक हें करतात खंय तरी आतां वापर जावपाक जाय आमी म्हणिना बाकीच्या हेजेर सगळे तरुणा खातीरूच नोकरी अवश्य क्रिएट करात पण आमचो खंय अन्याय जाला ते दूर करात आमी मेकळो करात शिकावो करात ऑप्शन दवरले आमी क्लियर कट ऑप्शन दवरले एनालिसीस दवरलेले आसा आनी इतलीं वर्सां आमी दिवन निवेदन दिवन थकले कित्याक वाचपूच ना वाचनासतना कशें जातलें त्या विशयाचेर वाचप जाय त्या विशयाचेर एनालिसीस जावपाक जाय कित्याक दिल्ले गेले ना तांकां कसो बॅकलॉग क्रिएट जालो ही भुरगीं कितें अजून विचार आसा म्हणून आमी डिटेलान सांगतात डिटेलान दिला अजूनय थोडे चिंतता फ्रिडम फायटर केन्ना हें गोंय स्वतंत्र केन्ना जालें भुरगीं अजूनय उरल्या हांची अजूनय हें जाल्या तांच्यांनी बॅकलॉग कित्याक क्रिएट जालो सरकार कसो हे पयलीं एक सरकार जे आयले तांचे कशो जबाबदार हे विचारूच केन्ना तांकां जालो विचार जर केल्लो तर बॅकलॉग सारको क्रिएट जाला ताजी प्रकृती 2 खालावली सामकी सामकी खालावली कालूय ताका व्हरून हाडला ताजी आयज सकाळी ताजी खालावली आमी आतां हांगा सकाळचो एक ग्रूप रातचो एक ग्रूप पाळत दिता 2 दीस सुरवातेक जेन्ना हे उपोशण सुरू करपाचें आसलें आमचें धरणे आंदोलन सुरू जाल्लें 4 जानेवारीचे 21 तारीख पर्यंत ताच्या नंतर 22 तारीख सुरू जावच्या पयलीं आमी 19 तारखेक PI डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलें कोण हांगा उपोशणाक बसतले ते तशेंच कलेक्टराकूय दिलें सगळें त्या प्रमाणे पयले 2 दिसा पुलीस हांगा कोण ना महिला पुलीस ना आनी एक बायला मनीस उपोशणाक बसना जाल्यार कितें घडलें जाल्यार कोणें पळोवपाचें आमीच आमच्या हांगा एक रावता ग्रूप रातचो एक ग्रूप डिवायड करून रावतात सांबाळपा खातीर तांचेर लक्ष दवरपाक एक एम्बुलन्स मागली जाल्यार 15-20 मिनटां कंटिन्यू कांयच कळना आमकां 15-20 मिनटां कंटिन्यू पावूंक लागता जाल्यार पेशंट वाचतलो कसो आनी ते तर उपोशणाक बसले कशें जाता कालच्यान खंय तरी पुलीस आयल्यात जेन्ना चड हें जावपाक लागलें क्रिटिकल जावपाक लागलें हालपाक लागली तेन्ना कालच्यान येवपाक लागली तरी आसतना बायलां मनीस आसतना बायलां मनीस थोडीच आसा तांच्या पळोवपाक देखीक वाईट दिसता पूण हें सगळें पळोवपाक कधी 60व्या माझा आत्याचो भाऊ सावड्डेकर दोतोर सावड्डेकर तो तान्ना तुमी वळखतले दोतोर सावड्डेकराक रजनीकांत म्हजो आत्याचो घोव तो तेन्नाच्यान आमकां चड बरोबर हय रोड हय तो सामको आमचो शिरगांवच्या प्रभाकर शिनारी आनी तो दोगूय जाण बरोबर आसताले तेन्ना आमी भुरगेपणान आयकत आसताले आतां वाडटा आसतना आमी लागीं पळयला म्हजो बापूय तेन्ना हें आशिल्लो आर्मां व्हरपाक हाडपाक मदींच नाका ताणें फ्रिडम फायटर केन्ना जालो ना तो पूण हाडपाक व्हरपाक तो करतालो सो तितली कळ तेन्ना तुमची केल्या सगळ्यांक खबर आसा म्हाका खबर आसा म्हाका भुरग्यां तुमची तेन्ना नांवां खबर ना पूण काणयो सगळ्यो ताजे कडल्यान आयकून जाला तेन्ना हॉस्पिटलानूय वतालो आमकां आनी तो बॉर्डरीर इवन आमच्या हांगा रावला हय हय नगरवालो आनी तो हय तुमचो भावजी तो आतां ना तो खाली ताजी भुरगीं आसा आतां मुंबयत आसता तुमी जें केलां गोंयांत ताच्या खातीर आमी आज हांगा आसा आतां आमी उलयले राजकारण दिसता म्हाका उलोवपाक येयलें जाल्यार पोटांतल्यान हें जाता कित्याक असल्यो गजाल्यो आज 60व्या वर्साक न्ही ताणें म्हणलां तशें पयलींच जावन वचपाक जाय आशिल्लें व्हडली जेन्ना आमी घरादार लाडली सगळ्यो अश्यो नाका आशिल्ल्यो सगळ्यो जाय नाका म्हणटा आमी जे फ्रिडम फायटरांनी केला तो जाणीव फक्त सत्कार करून जायना ताका जाय तो सपोर्टूय दिवचो पडटा कोणाक केल्लें जाल्यार हांगा बसोंकूच दिवचें ना आसलेलें
या भूक लागलेले जाल्यार एका उपोशणाक बसता म्हटल्यार तेच दिसा बसून ती लांकडां हे करतले तांकां चूर आणि व्हडले न्ही 10,000 नोकऱ्यो पूण सरकार सध्या इतलो कठोर जाला निर्दय जाला सामको बदमाश सामको बदमाश जाला पळय उलयल्ल्यो गोश्टी पिशार काडिल्ल्या भशेन काडटात लोकांक हय आमी आज गोंयचे ज्वलंत विशय उलयता ताजे तकले आनी खंय तुमचे विशय उलयता आनी कितें एसेंब्लीन हो विशय तुमचो घेतलेच आमी तातूंत कांयच दुबाव ना पूण विशय सुद्दां घेतलो तातूंत उत्तर दिवपाक तुमच्या आरोग्याचेर फुडें परिणाम जावंक जायना इतलें हांव चिंतता पयसो फक्त नाका थंय पयसो 100 कोटी तुवें म्हणलां तें म्हाका मोडपाक आसा पूण थोडे पयशे हेवटेन काडून दवरूंक मेळना आझाद भवनाक सुद्दां सरकारान मदीं बंद करतकीर जाय तो हेल्प आझाद भवनाक करीत गेले आनी त्यो परंपरा चालू उरली तेन्ना गव्हर्मेंट सुरवात केली तांकां विश्वनाथ आमकां सगळ्या पार्टीनी सपोर्ट दिलो आयटक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आप सगळे दिवन गेले पण कॅबिनेट जे मिनिस्टर आसा तातूंत हांगा एकलो येयलो ना आमी सगळ्यांक निवेदनां दिल्या सगळ्यांक निवेदनां दिल्या ताज्या बरोबर सगळे आमदारां तांकांय निवेदनां पण जी दुख्खाची गजाल एकल्याकूय खबर ना की हांगा फ्रिडम फायटर बसल्या म्हणून हो विचार पडटा कॅबिनेट गोंय मुक्ती जाला म्हणून ते थंय सेलिब्रेट करपाक 100 कोटी दवरल्या पूण जाणी मुक्ती दिली तांच्या खातीर दिवपाक तांचे कडेन सद्या जे वागता त्या प्रमाणे तांकां घेवूच दाखयतलो हांवें सर आमच्या आमदाराक फोन केलो नांव घेयना तेजें आमकां कांय खबर ना पेपर वाचले म्हटलें तुमी सर पेपर वाचले पण ना पेपर वाचूंक ना टी व्ही म्हणल्यार दाखयता डेली ना आपूण उलयता फाल्यां करता आपूण उलयता CM कडेन उलयता तेजे म्हणल्यार कांय उलयना तुका फक्त हांव सांगता आमचो ताका म्हणलें तूं कांयच जावनाका एक शब्द ताजेर काडना फक्त तूं म्हाजो मनीस म्हणून तुका हांवें सांगलां 40 म्हणल्यार एकटो येवंक ना कित्याक येवंक ना म्हाका कित्याक येवंक ना म्हटलें ना आपूण उलयता तेजे कडेन तूं म्हणल्यार कांय उलोवनाका तेजे कडेन आतां ताणें सगळे फोटो वॉट्सअप केला तरी ओपन करना करून हांवें फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यां कडेन हें दिल्लें निवेदन त्या त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदारां सगळ्यांक पावयलां सगळ्यांक आनी अवघ्या 18 पॉयंटांनी 4च पॉयंटां 18 पॉयंट ते डिटेल समजपा खातीर एकूच सांगता तुमच्या सगळ्या विचारा बरोबर देशांत कशें फुडें व्हरपाचें हें पळय आज जाल्यार फाल्यां म्हाका चडशे तुवें जे विचार मांडल्या पयले व्हरचेच फुडें फक्त सद्या तांच्या आरोग्या बाबतींत सुद्दां कित्याक म्हाका दिसना हो सरकाराक कितें स्वताचें मातशी सुद्दां काळजी आसा स्वातंत्र्य सैनिकांची आशिल्ली जाल्यार एक दीस पुरो जो मनीस 100 कोटी लिबरेशनाक दिवंक शकता तो मनीस आज आमी हेचें ओपन केलां लेखा भवनाक 40 कोटी मोडटा तो आनी खंय आनी कितें पयशे मोडटा हे सगळे पयशे समज मोडपाक आसा जाल्यार हांगा जाय फक्त जॉब न्हू आमी त्या म्हाका म्हटलें आशिल्लें बाबा तो एक जाल्यार धाकटीशी एक 3 जाणांची 4 जाणांची कमिटी काडची तांणी जे ऑपोजिशनान आसात आनी रुलिंगान आसात बसून 8 दिसां भितर तुमच्या बरोबर बसून कितें आसा तो सोल्युशन करून काडपाचें हे सगळ्यान सोंपो मार्ग जातूंतल्यान न्यायूय मेळटलो आनी न्याय म्हणना हांव ताका उरिल्लो इतलो तेंप उरिल्लो जो जावंक जाय आशिल्लो ते जावना एक सर्वीसमॅनाक जागे आसा स्किमी प्रमाणे आतां तो उलयतार म्हाका तकलेन जाय एक सर्वीसमॅनाक जागे आसात जे जागे ते रेवन्यू डिपार्टमेंटान क्लेम करूंक शकता तूं ह्या बिचोले खंय 300 स्क्वेअर मिटर मध्ये ते म्हाका दिसता तुमच्या हातून ना एकूच आश्वासन दिता एसएमसीच्या माध्यमांतल्यान घेतात तुमच्या सगळ्या बऱ्या वायटाक हांव आसा अपक्ष आसात पार्टीन आसात तुमच्या विचारान सहमत आसा कित्याक आमी भुरगेपणान वाडल्या ते स्वातंत्र्य सैनिकांच्याच फॅमिली बरोबर वाडिल्ले आसा सो जे संस्कार तुमकां तांणी दिल्या तेच म्हाका दिसता खुबशे आमकांय विचार गोंयच्या हातून आसा राजकारणान येवपाचो मुद्दो एकूच आशिल्लो की बरी सुदारणा जावची म्हणून पळयतकर दिसता की सद्या समविचारी लोक सरकारान कमी आसात आनी स्वताचे स्वार्थ विचारी लोक चड आसात म्हजो एकूच तुमच्या कडेन मागणी आसा की हे जे आसा ते खंय वतले ते म्हाका खबर ना पूण खंय ना जाल्यार खंय हांची आरोग्याची काळजी घेवची पडटली ती तुमी मातशी घेवची आनी खंय खंय हेल्प जाय म्हाका सांगचें
म्हजो नंबर दवरता हांव कितें जाय पडल्यार फक्त एक फोन मार खंयच्याय वेळार आनी म्हाका कळय कितें हेल्प जाय ताका सांग हो विशय फुडें घेवपाकूय असेंब्लीन घेवया गो केलें सगळें आतां दुसरी केलें सरकाराक कळना थोडो वेळ काडचोच पडटलो पूण करुया तें करून दिता झगडून करून घेवचें पडटलें तुमी तेन्ना तसलो झगडी केली स्वातंत्र्य वेळार आतां ह्यो झगडी घेवची पडटली तुमकां न्याय दिवपाक आनी कांय ना आरोग्य 2दा तूं हॉस्पिटलान वचून आयलो आसा आमी आसा आतां टायम दिवचोच पडटलो इतलीं वर्सां करुना म्हणून रोखडें जायना ते हे आमकां 5 मिनटां पुरो हें हय म्हणून करपाक चड वेळ लागना एसेंब्लीन पयलो मुद्दो घेता पळयता कितें करता जाल्यार फुडले वचार करुया ना ताजी चली हांगा मुंबय 2 चले आनी 1 चली रजनी हाजी न्ही तुमच्या सगळ्यात पुण्यात ना 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 आमच्या हांगाच देसायात जे ह्या सभाचे त्याचे थंय आसा. मामा आमचा अशें कोण नांव कितें तिचें नांव आठवण नांव गवूच चेडे ते हय ही हांगा रावताली शिवाजी पार्कांत थंयच मागीर भायर पडले आत्याय भायर पडले आनी तोय मागीर तो पयलीं जालो मागीर आतां भायर वचून नाका सर हांगा मुंबई आशिल्लो आतां रिटायरमेंट जावन आयलें तूं रावता कवळ्यात रावता हांगा दिसाक सगळी आमी हांगा परवरी परवरी रोहन कावंटे करुया दिव्यांग हय अशें हय ना सर आयज तुमी फ्रिडम फायटरांक मेळोंक गेला आज 5वो दीस तेंचो ना काल उलयले आमी प्रत्येक जागा हांव तांच्या भोवतकार सर आयज तुमी फ्रिडम फायटरांक मेळोंक गेला आयज 5वो दीस तेंचो तांकां रुलींग हितूंतले कोणूच MLA मेळोंक येवंक ना सगळे ओपोजिशनूच तांकां सपोर्ट करता म्हाका दिसना सरकाराक कितें स्वता कितें काळीज आसा अशें निश्काळजीपणां करप आनी काळीज नाशिल्लें जें सरकार आसा सर्वसामान्य लोकांचे समज उलयता जाल्यार म्हाका दिसता आनी 60वें लिबरेशन डेचे सेलिब्रेशन 100 कोटी दवरतात जाल्यार फर्स्ट इज टू लूक आफ्टर द पीपल हू गेव अस लिबरेशन ज्या लोकांनी आमकां स्वातंत्र्य दिलें तांच्यो फॅमिली सॅक्रिफायस करून त्या वेळार त्या लोकांक तुमी रस्त्यार दवरतात आनी नाका थंय पयशे मोडूंक सोदतात तांणी मागलां कितें तांची मागणी व्हडले जागे मागुना काय मागुना ते मागता आपलो बारीकसो हे जे हक्क 61तल्यान लिबरेशन जावन ते हक्कान घेवंक शकताले ते सुद्दां तांणी हक्क केन्ना दाखयलो ना आज तांची भुरगीं वाडल्या
एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी गोंयांत कशी आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी एक ल्हानशी पावती म्हणपी हांव, ल्हानशी ट्रिब्यूट, समज ट्रिब्यूट आमकां सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांक खऱ्या अर्थान दिवपा जाय जाल्यार वी हॅव टू सी दॅट दे आर हॅपी. आज स्वातंत्र्य सैनीक सगळे उरूना आमच्या भितर, तांचे फॅमिलीज उरल्या. आमचो बाब विनायक लवंदे आतां ना, स्वर्गीय जाले ते, तांचे मागीर कितलेशेच जाले. आज आमचे इल्ले आसात आनी ते आज उपोशणाक बसले. मुख्यमंत्री स्वता हांगा आसून आश्वासन दिवन जाय जाल्यार ल्हानशी कमिटी काडून 8 दिसां भितर हो इशू क्लोज करूंक येता. हो इशू नवो इशू न्हय. 1996 समज ते इशूज आमी घेवन घेतले आनी रोस्टराचेर उलयता. पॅट सारकेले टेम्पररी पोस्ट एक कॅबिनेटान फायनलायज केले. कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स जाय थंय सोसायटीन एक डिसिजन कॅबिनेटान घेतले. हे वॅलीड नाशिल्ले, वॅलिडिटी दिली बाय लिगलायझींग दीस. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री व्हडले हातून 10,000 जॉब म्हणून उलयता, हांवें आतां संख्या पयली जाल्यार 258 ते म्हणटा 12-15 जाण गेले आसतले हातून जॉबान, जाल्यार उरले 240 संख्या एकोमोडेट करपाक इरिस्पेक्टीव वन. आमी वी आर नॉट इन अ कॉमन लीग की एक फॅमिलीन एकूच भुरगो गव्हर्मेंट सर्वंट आसतलो. तांचे सॅक्रिफायस रेकॉग्नायज करतले जाल्यार उरिल्ले सगळे 240 आसा. डिपेंडींग ऑन द एज वी हॅव टू टेक अ करेक्टीव डिसिजन. वन डिसिजन इज हू आर एप्लिकेबल फॉर गव्हर्मेंट जॉब्स अँड फिट इन टू गव्हर्मेंट जॉब शूड बी गिवन गव्हर्मेंट जॉब्स. सेकंडली जे बसनात तांकां ते वन टायम सेटलमेंट मागतात, तांकां कितें स्कीम काडूंक मेळटा जाल्यार वी हॅव टू सी दॅट इट इज बींग डन. एक्स सर्विसमॅनाक स्कीम आसा जे आज देशा खातीर करता, पूण जे आमच्या स्टेटा खातीर 61 केला तांकां कांयच ना. आज एक्स सर्विसमॅनाक स्कीम आसा, प्लॉट मेळटात, हांकां कांयच ना. अशें पळोवंक गेलो जाल्यार हेल्थाक कांयच ना. सो वन इश्यूज वीच दे आर टेकिंग अप. म्हाका आज खरीच वायट दिसता की आमच्या सुद्दां फॅमिलीन बाब दोतोर रजनी सावड्डेकर, ही हेड बीन व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल इन द लिबरेशन टायम. तो म्हजो आत्याचो घोव तोय ना, पूण आय नो वॉट इट वॉज हॅपनिंग. भुरगेपणाच्या आमी ह्यो काणयो आयकल्या. कशें कितें आज आमकां एक्चुली इट्स अ प्रिविलेज टू हॅव देम विथ अस. तांकां आमी प्रिविलेज स्वता दिवंक पावना जाल्यार तांचे एटलिस्ट इश्यूज समजून घेवंक जाय. 5 दीस उपोशणाक जाल्या, एक मंत्री तंत्री ना, आनी कोण ऑफिसांतले कोण मनीस धाडटा टू अंडरस्टँड दीस सिटींग इटसेल्फ शोज हाव सिरियस दीस गव्हर्मेंट इज ऑन द 60th year ऑफ लिबरेशन. हो विशय असेंब्लीत मांडून योग्य पद्दतीन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा की हे इशू घेता आसतना तांच्या हेल्थाक समज कितेंय जालें हाजी पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर आसतली. द चीफ मिनिस्टर वील बी सोल्ली रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनीथींग गोज रॉंग विथ एनी वन ऑफ दीस फ्रीडम फायटर्स हू आर सिटींग ऑन अ हंगर स्ट्रायक. जे उपोशणार बसल्या ते ना तांचे फॅमिलीक कितेंय समज जालें मुख्यमंत्र्याक हे खूब त्रास जातलो. आनी देव सोड, लोक सोड, कोणूच ताका माफ करचे ना फॉर दी स्मॉल मिस्टेक वॉट हील बी डुईंग टुडे. इफ ही हॅज इनफ नर्व्स आनी समज ताका आसा आनी लोकांचे मातशें तरी आसा जाल्यार ताणें म्हाका दिसता हांगा येवन तांकां खऱ्या अर्थान समजोवन एक 8 दीस घेवन ही नीड्स टू सेटल दीस इश्यूज. वी आर ऑल टू सी दॅट दीस इश्यूज वन्स एंड फॉर ऑल गेट सेटल्ड सो दॅट चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स तांकां जी जस्टीस जाय ती मेळटा आनी एक हातून सगळो हो इश्यू समजूंक मेळटा. हो असेंब्लीन घेता आसतना बाकी कडेन खंय समज जाय आमचो सपोर्ट तांकां, म्हजो सपोर्ट सदांच आशिल्लो, आसतलोय बी खंयच्या काय इश्यू. आनी हांव फक्त गव्हर्मेंटाक मागता की आनी टायम काडनाका. तांची परिस्थिती पळयली जाल्यार बेटर लेट दॅन नेवर म्हणपाची परिस्थिती दवरनाकात. येयात, डिसिजन घेवया. वी वील ऑल कलेक्टिवली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड एन्श्युअर दॅट वॉट एवर दे गेव टुवर्ड्स गोवा तांकां एक ल्हानशी ट्रिब्यूट म्हणून तांचो आमी सोल्युशन काडून दिवया. थँक्यू.